कारण तुवें मान्य करता की सगळे दोष राजकारण्यांचे माथ्यार. आमी जनता म्हणून, लोक म्हणून, नागरीक म्हणून आज मेरेन आमच्या एका आमदाराचेर तरी ह्या अस्तित्वाच्या मुद्द्याचेर दबाव हाडला जावंक ना. ते आमी स्टार्टिंगूच केला की 25 वर्सां भितर राजकीय आंदोलन किंवा लोक आंदोलन ही चळवळ जावंकूच ना केन्ना. म्हादयचो विशय जो आसलो तो. सो आतां सोशल मिडियाचो इतलो हे जाल्लो आसा, आतां आमकां दिसता की सगळ्या लोकांक म्हादय अशें करता अशें दिसता. पूण तूं किशोर म्हणटा तसो की सामाजीक प्रभाव किंवा इलेक्शनाचेर प्रभाव जातलो अशें केन्ना जावंकूच ना म्हादयचो विशय. करेक्ट. आनी हेज्या फुडें म्हाका दिसता जातलो दिसना. कारण राजकीय पक्ष जे आसात तांकां इतकी ताकद ना, BJP, काँग्रेस किंवा आप हे 3 लोकांक तरी, की कर्नाटकांतल्या लिडरा वांगडा किंवा आपल्या राष्ट्रीय लिडरा वांगडा ह्या विशयाचेर मतभेद करपा खातीर. आतां उरले रिजनल पक्ष ते आपल्या भाशेन कितें करूं शकतात आनी ताचो फायदो घेवं शकतात. पूण विधानसभेच्या इलेक्शनाक अजून 4 वर्सां बाकी आसात, 4.5 वर्सां बाकी आसात. सो विशय जसो ताणपाचो आनी आमी आतां जसो जोयल तुवें म्हटलां अशे 2 विशय आसात. एक वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी आणि दुसरी सुर्लाची जी न्हंय आसा ताचेर चेक डॅम जावपाक जायना हाची काळजी सरकारान घेवची पडटली. आणि सगळ्यात महत्वाचें जे 24 TMC गोंयांक दिला पळय उदक, ही 2018तली ऑर्डर, आयज मेरेन राज्य सरकारान ताचेर कांयच करूंक ना. म्हणून हे राजकीय लिडर फेल. हांच्यांनी करूं येता आशिल्ले, आमकां जाग्यार वेगवेगळ्या जाग्यार बारीक बारीक चेक डॅम्स उबार येता आशिल्ले. ते उदक वापरूंक कशें वापरप, एग्रीकल्चरा खातीर, मोपा खातीर आसत, आनी कोणा खातीर, लोकां खातीर पिवपाक वापरूं येता आशिल्ले. पूण ते फाटल्या 4 वर्सांत ती गजाल जावंक ना. म्हाका दिसता की आमची ही जी पॉलिटिकल सिस्टम आसा ही सगळ्या गोश्टीचेर तो किशोर म्हणटा, हांव एग्री आहा किशोरा कडेन की राजकीय सिस्टम ह्या सगळ्या इम्प्लिमेंटेशनाचो भाग जेन्ना येता तेन्ना ही सिस्टम किशोरा इतल्याच खातीर म्हळ्या की पॉलिटिकल व्हायरस म्हणटा ते येतात वतात, सिजनल आसता ते. सिजनल व्हायरल कशें आसतात. आतां खूब जाणांक पळय खोकली बिकली येता, सिजन चेंज जाला, मातशी थंडी बिंडी वाडल्या म्हणटकीर. पण त्या पॉलिटिकल व्हायरसांची वॅक्सिन आमी न्ही रे, नागरीक न्ही. आमीच जेन्ना वचून कोल्ड स्टोरेजांत बसल्यात त्या व्हायरसाक आळाबंद कसो येतलो, कसलोय आसतो मागीर व्हायरस. एक कारण आहा तेका प्रमोद. फाटल्या 12 वर्सांत 14 वर्सांत आमी 2 आंदोलनां सगळ्यांनी पळयल्या, गोवा बचाव आनी भाशेचे. ह्या दोनूय आंदोलनां उपरांत लोकांची फटवणूक जाल्या. ज्या रिजनलपणाचे तुमी आमी लोकांनी जेन्ना इतलें व्हडलें आंदोलन केलें, गोंय पेटयलें, त्या रिजनलपणाच्या अंडर कन्वर्शनाक करून सगळे गब्बर जाले. लोक बावडे गेले, आंदोलन करून विसरले. राजभाशा आंदोलनाक ज्या लोकांक फुडें काडले लोकां हेंच्यांनी, ते सत्तेर येयले आनी ते आंदोलन काबार केलें. सो लोकांक हो अनुभव आसा फटवणुकेचो. राजकीय लिडर, पॉलिटिकल पार्टी जे आमची फटवणूक करता हे लोकांक खबर आसा. म्हणून घडये म्हाका दिसता आतां सुद्दां ही लोक चळवळ जावपाक खूब मुश्कील आसा. फायनल प्रमोद, कशें आसा की आमचो गव्हर्मेंट ऑलवेज न्यू दॅट we would be on the losing side. कित्याक जेन्ना when it comes to the center and negotiating with the center, always Karnataka they knew that had an advantage. So हितून भितर कितें आसा, आमकां लोकांचो दोशी थारोवपाक जायना. कित्याक it is the opposition who should have gone to the people and raised an awareness saying that okay आमकां अशी परिस्थिती जातली. आतां तुवें कशें म्हणा नळाक उदक बंद जातलें. यू एक्सप्लेन टू द पीपल वॉट आमची कशी तरी दशा जातली ती आमी सारकी लोकां कडेन वचोंक जाय आशिल्लें. आतां लोकांक खबरूच ना. तूं सांगता तशें की लोकांक खबर ना, कोणाक कमी उडक पणे सालसेतान पयल्यार तूं म्हणटलो आमकां कडेन म्हादयचो इफेक्ट जावचो ना आनी खंय तांकां खबर आसची ना. Some people may be affected, but they don't know whether what is their status. If Rajendra Kirkar very nicely said that day की आपल्याक सावथाचे थोडे लोक विचारता आमचेर कितें परिणाम जाता. आपण सांगलो बाबा दूधसागर व्हांवता तो त्या म्हादयक लागूनच व्हांवता. हे जर तुमकां खबर ना जाल्यार तुमचें कितें जातलें काम. सो लोकांक खबरूच ना whose job it was. The government is going to make an awareness. Government will not go make an awareness because they know that control is lost. So it is the time opposition should have come on board, come to the streets and said okay fine, we are having a problem, serious problem here. आमी चल रस्त्यार या. आतां चल लेट जालें. आतां पांडू म्हणटा तसो आतां इट इज टू लेट टू मेक एनी चेंज हियर. यू कांट फोर्स अपॉन अ चेंज ऑन द सेंटर नाव बिकॉज इट्स ऑलरेडी. हे 2 मुद्दे तूं म्हणटा ते करून घेवपाक जाय जाल्यारूच तुगेले प्रॅक्टिकल गजालींचेर उलोवया. उगीच ओवर इमोटिव्ह जावन फायदो ना. हांव इतल्याचेर थांबता, म्हजो वेळ सोंपला. पण म्हाका एक गजाल हांव त्या मुद्द्याचेर परत येता. अल्टिमेटली लोकशाही भितर हांव जॉयलाचो मुद्दो मान्य करता की पॉलिटिकल लिडरशीप आनी किशोराचो की पॉलिटिकल लिडरशीप सक्सेसिव्ह पॉलिटिकल लिडरशीपचो फेल्युअर आसाच. पण इतलो म्हत्वाचो इशू केन्नाच आमी समजून घेतलो ना म्हणून एक नागरीक म्हणून आमचेय फेल्युअर आसा. तो केन्नाच पॉलिटिकल प्रोपगेंडाचो किंवा पॉलिटिकल मॅनिफेस्टोचो किंवा वोटिंगाचो इशू जालो ना. हें आमचेय फेल्युअर. सो एक गजाल
ओवर इमोटिव्ह जावचे परस प्रॅक्टिकली ह्या गजाली कडेन पळोवया आनी मुखार वतना गोंयचे इंट्रस्ट कशे प्रोटेक्ट करप हाजेर विचार करया. एक थेंब सुद्दां आपूण व्हरपाक दिवचो ना, हाका कांय अर्थ उरिल्लो ना आयचे घडये. आनी हाणें म्हादयचो घात केलो आनी ताणें म्हादयचो घात केलो हाकाय कांय अर्थ उरिल्लो ना. आज ह्या परिस्थिती भितर आसात गोंयचे इंट्रस्ट प्रोटेक्ट कशें करप हाजेर जो उलयता त्या मनशाचें आयकात. बाकीचें सगळें राजकारण न्ही, इतल्याचेर थांबता.